गायक घेऊया G16 पेज नंबर 106 G16. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुजे गामा हाच्या ओतम्या पासत आनी दुसरें देसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रांसीस आनी एस्पेरांसा गामा हांच्या ओतम्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज जावन आमी करीत भाशेन आमची तयारी इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीचे परबेक करता. माडयेचेर आशिर्वाद आयज आमी घालतले जाल्यार ही आमची तयारी बरी भाशेन जावंक आनीक आमी बरवर्साचे यात्रेकार पिलग्रिम्स ऑफ होप सायबीण माय बरोबर जावपाक आमकां देवाच्या उतरान मेळटा तो संदेश आमी घेवंक आनी ही आमची तयारी बरे भाशेन करूंक आमकां सगळ्यांक कृपा मागुया. आयज सायबिणीची भेट दाबोली डॅनिस डिसुजा हांच्या घरान जाता. सायबीण मायचे मजतीन देवान तांच्या गोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. बाबार्थाची दिवटी आयज पेटयतात आल्तुजिकाली स्विजा परब आनी फामील दाबोली मार्सलिना सिल्वा आनी फामील ह्या गोराब्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत तांच्या बाबार्था पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार ह्या वेळार दवरुया. करीत भाशेन मागुया तुळशीदास नायक हो सांकवाळे पंचायतीचो पंच जाका बेकायदेशीर कालच्या दिसाक एरेस्ट केलो. कित्याक काय म्हणल्यार भुतानी प्रोजेक्ट आसा ताचेर आड तो वावुरता आनीक जें कितें सरकार करूंक सोदता तें करूंक दिना देखून कालच्या दिसाक ताका एरेस्ट केलो. करीत भाशेन ताचे पासत मागुया ताका सगळ्या वायटांतलो निवार म्हण आनी सगळे एक्टिविस्ट जे गोंयचे पासत वावुरतात ते सगळे एक्टिविस्टां पासत मागुया. पुलिसां पासत मागुया. पुलीस प्रेशराचेर येवन लोकांक राखपाचे सुवातेर ते लोकांक हेरस करिना जावपाक आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा पासत होम मिनिस्टरा पासत मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी लसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयच्या माडयेच्या दिसाक तुमकां येवकार. आयचो विशय जावन आसा देवाची खुशी पाळून मारये भाशेन जेजूचो पाटलाव करुया. आंकवार मरेच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार तिचो एक गूण परजोळटा तो म्हणल्यार तिणें देवाक आपल्या जिवितांत फावो तो आनीक पयलो जागो दिलो. देवाच्या पुताची आवय आसलीत खरी पूण जिवितांत तिका कश्ट उणें जावंक नात. वादळ मोळ तिच्या जिवितांत उपरासलें. खोतीन प्रसंगाक फुडो करचो पडलो. असल्या घडीतांनी मनीस कशी भियेली पूण
देवाचे कुशे प्रमाणे आपल्या जिविताची वाट चोल्ली. हेच खातीर देवान तिका आपली मानवलोली केली. ह्या नोवेनांत ह्या त्रिदुबांक आमी वांटो घेतात आसतना आमच्या जिवितांत आमी देवाची खुशी पाळून मारये भाशेन जेजूचो पाटला करूंक आमकां कृपा मागुया. देवाचें उतर आयकप, देवाचें उतर परगटप आनी देवाचें उतर पाळप. भाव भयणीनो, हे मारयेच्या जिवितान आमी एकदम बरे भाशेन पळयता आनी ती जेजूची खरी शीस जाली. तेच भाशेन आमी जण एकलो जेजूचे खरे शीस डिसायपल्स जावपाक आमकां हे भेटेन कृपा मागता आसतना जायते पावटी आमी फकत बेश्टेच पुजा करपी जाल्या, बेश्टेच डिवोटीज जाल्या आनी आमचें खरें जिवीत देवाच्या उतराचेर मांडलेलें जावंक ना. असल्या चुकीचें देवा लागीं हे भेटेन बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमया काकूत कोर. प्रार्थुया. सुर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या आदाराक येवन तुजें बळ दाखय आनी आमच्या पातकांनी आडावन दवरलेलीं तीं तुज्या मोगाची देणी आमकां वेगळी मेळोशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. इसाइयास प्रवादाच्या पुस्तका वयलें वाचप. त्या दिसा जुद्याच्या प्रांतांत हें गीत गायतलीं. किल्ले वरवीं आमकां एक शार आसा, आमची राखण करूंक दुरीग आनीक खोट सर्वेस्परान बांदल्यात. दारवटे उगडात, प्रमाणीक आनीक विस्वासी राष्ट्रांक भितर सरूंक दियात. ताचें मौन थीर तें शांतीन जियेता, कित्याक ताचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवरात, कित्याक सर्वेस्पर सदांच तोगता तसलें खडप. ऊंच दोंगराच्या माथ्यार कोट्टांत रावतल्यांक ताणें सोकलां उडयल्यात. तें कोट तो मोडून उडयता, ताचें निसंटोण करता, तें मोडून ताचो सत्यानाश करता. ल्हानविकायेच्या पांया तोडा, दुर्बळाच्या पावलां खाला, तें कोट माडवतलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो मायमोग मीत मेर नासलेलो. मनशाचेर विस्वास दवरचे परोस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुंवराचेर विस्वास दवरचे परोस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडात, भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. फकत भक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा.
जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण, कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत, कोर सुखेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या घरान तावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. उद्गार सगळीं बरोवया. सर्वेस्परा 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 जोय जोय. सर्वेस्परा 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 जोय जोय. सर्वेस्पर अजून तुमकां मेळटा, ताका सोदात. तो अजून लागीं आसता, ताका उलो करात. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्परा सर्वेस्परा सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्परा सर्वेस्परा सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोण स्वर्गराज्यान भितर सरचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच स्वर्गराज्यान भितर सरतलो. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी तांचे प्रमाणे चलता तो आपलें घर खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलेलें. पूण ही म्हजीं उतरां आयकून तांचे प्रमाणे चलो ना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें, आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. हाथी के 2 तरह के दांत होते हैं. कसले ऐकला न्हू केन्ना तरी हिंदींतल्यानी म्हणणी हाथी के 2 तरह के दांत होते हैं. होत्याक खंय 2 भाशेचे दांत आसतात. एक दिखाने के और एक खाने के. दाखोवपाचे दांत आनी खावपाचे दांत. भाव भयणीनो, आयज आमी इमाकुलात कोसेसांव सायबिणीचे त्रिदुमांक जेन्ना सुरवात दिता, आयज माडयेचेर आशिर्वाद घालून, हें आयज आमच्या मनान हाडूंक एकदम गरजेचें. जशें जेजून आयच्या शुभ वर्तमानानूय आमकां ही वपार सांगल्या, रेंवेर बांदलेलें घर आनी खोडपार बांदलेलें घर. आमचें क्रिस्ती जिवीत जें आसा तातूंत 2 उतरां पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटात. एक हागादा आनी दुसरें हालाका. हागादा म्हणटा तें टिचींग, शिकोवण जी आसा, वो जें कितें आमी उलयता, सांगता, परगट्टा, तें हागादा म्हणटा त्या उतरान येता. आनी हालाका म्हणल्यार जें कितें हांव करतां, म्हज्या जिवितान पाळटां, तें येता. आतां आमी आमच्या क्रिस्ती जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार म्हजें जिवीत खंय आसा तें जण एकल्यान आमी पळोवपाक जाय. हागादा काय हालाका, वो ही 2 उतरां म्हज्या जिवितान लागतात. म्हणजे देवाचें उतर जें कितें म्हाका सांगता तें हांव आयकतां, तें हांव परगट्टां, तें हांव उलयतां, दुसऱ्यांकूय शिकयतां, सांगतां. आनी दुसरे वाटेन म्हजें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत कशे भाशेन जाता. जें कितें हांव शिकलां, जें कितें हांव वाचतां, जें कितें हांव परगट्टां, तें हांव एक क्रिस्तांव कसो म्हज्या जिवितान आसा.
आयज जण एकल्यान भाव भयणीनो आमी हाचेर नदर मारपाची गरज आसा. आमचो हात आमच्या कुसेसान भितर घालपाची गरज आसा. नाजाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत आयज शेळमळें जालां. बेश्टें दाखोवपाचें. क्रिस्ती जिवीत म्हणटा तेन्ना न्हीच फकत क्रिस्ती जिवीत. ह्या दिसांनी आतां आमकां बागोवन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेची दाखोवण एक्सपोजिशन 45 days. काय बरो हो एक आमकां एक भावार्थाची एक समरमणी. न्हयच फकत क्रिस्तांवांक पूण सगळ्या गोंयकारांक. न्हयच फकत इगोर्जेक पूण आमच्या सरकाराकूय बीन. आनी ह्या दिसांनी जी सगळी मांडावळ ओल्ड गोवा जाल्ली आसा त्या बाबतीन जायते जाण उलयल्यात. सरकारान भोव करून जे कितें इगोर्जेक आदार केला ही सगळी मांडावळ करूंक ताची तोखणाय जाल्या. इतली तोखणाय जाल्या की खूद आमचो मुखेल मंत्री पासून आपल्याच उतरांनी म्हणटा जें कितें आमी केलां, आमी सरकारान जें केलां सगळ्या पाद्रींनी तें एप्रिशिएट केलां. हें उतर तो वापरता. आनी खरेंच जी मांडावळ सगळी बरे भाशेन जाल्या आनी जाता ती तोखणाय करपा सारकी. पूण भाव भयणीनो आयचें शुभ वर्तमान आनी आयच्या नियाळाक सुरवातेक जें आमी कितें म्हणलां हाथी के 2 तरह के दांत होते हैं, एक दिखाने के एक खाने के. हें आयज आमचो सरकार कोत्ता काय? हें आयज आमची इगोर्ज माता कोत्ता काय? हें आयज आमी क्रिस्तांवां कोत्ता काय? बेश्टोच हो एग्जाम्पलूच घेयत जाल्यार जें कितें ह्या दिसांनी घडटा. ह्या दिसांनी सगळी मांडावळ बरे भाशेन जाता. गोंयच्या साहेबाच्या नांवान आमी जायतें उलयलें, जायतें सांगलें, जायत्यो तोखणायो केल्यो. आनी त्याच गोंयच्या साहेबाच्या ह्या गोंयांत कालच्या दिसाक जशें हो एक पंच मेंबर जें कितें बेकायदेशीर आपल्या गांवांत चलता ताचेर आड उबो रावला ताका तोच होम मिनिस्टर जेलीन भितर घालपाक सांगता, एरेस्ट करपाक सांगता. कारणां जीं दिलीं तीं बेकायदेशीर, तांकां कांयच मोल ना, पूण ताका दवरलो रातभर भितर. भाव भयणीनो दाखोवप एक, सांगप एक आनी करप दुसरें जाल्यार तें देवा मुखार कित्याकूच उपकारो ना. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता इजायास प्रवादीच्या पुस्तकान आनी इजायास प्रवादी आमकां ह्या कोटाची खबर सांगता. कोट एक शार कशें तें आनी हें शार बांदलां देवाचें शार. आनी ह्या शारान म्हणटा तो दार उक्तें करात आनी सगळ्या प्रमाणिकांक भितर सरूंक दियात. कित्याक ह्या शारान ह्या कोटान भितर कांयच वायट जावचें ना. पूण ह्या कोटान जरी तर अप्रमाणीक मनीस भितर सरले आनी तांच्या हातान जरी तर ही पदवी दिली जाल्यार हेंच शार मोडोन पडटलें. ह्याच शाराचें निसंटन जातलें. हें उतर उजार केलां आयच्या पयल्या वाचपान. सत्यानाश जातलो. जरी तर आमचें जिवीत उलोवप आनी आमचें करप एक बराबर वचना जाल्यार हो सत्यानाश भाव भयणीनो आमचोय जावपाचो आसा. आमचो म्हणटा तेन्ना म्हणपाक जाता आमच्या शाराचो, आमच्या घराचो आनी आमच्या क्रिस्ती जिविताचोय सत्यानाश. कित्याक आमचो हागादा आनी हालाका बराबर वचना आनी तेन्ना सत्यानाश जावपाक शकता. देखूनच डोंट गेट कॅरीड अवे. जें कितें दिसती पडटा ताचेरूच बेश्टेंच आमी बरें चलता, सगळें सारकें आसा हें समजूंक जायना. कित्याक जें कितें आमकां सगळें सारकें आसा, बरें आसा, आमी बरें करता म्हूण दाखयता तेच फाटल्यान सावन सुरयो मारतात आनी सत्यानाश करतात. जाल्यार हेंय आमी गोंयच्या साहेबाच्या हातान घालूंक आमकां हें शार जें दिल्लें आसा, जें आमी काय बरें गितांनी गायता. आख्खो हो काळ जो एक्सपोजिशनाचो आहा आमी म्हणटले बेसांव घाल साहेबा शारार गोंयच्या. आमी फकत गितां गायतले काय, फकत हागादा फकत उच्चारतले काय आनी काबार करतले काय, आनी दुसरे वाटेन आमचें निसंटन सत्यानाश करीत रावंक दितले काय, जाल्यार आमचें घर रेंवेर बांदलेलें. आनी रेंवेर बांदलेले मनीस जो कोण रेंवेर घर बांदता तो पिसाट. आतां आमी पिसाट काय आमी शाणी? देवाचें उतर आयकून आमी त्या पिशेपणानूच आसां काय देवाचें उतर आयकून तें आमच्या जिवितान पाळून आमी शाणी मनशां जावपाक सोदता? हें आमचेर जण एकल्याचेर दल्ललें आसा, दर एका क्रिस्ती भावार्थाचेर दल्ललें आसा. आनी जरी तर आमी हें करिना जाल्यार भाव भयणीनो आमी फटकिरी. हें जरी तर आमी करिना म्हणजे हें देवाचें उतर जें कितें
शिकोवप आसा, उलोवप आसा तें आनी आमच्या जिवितांत पाडवप आसा तें जरी तर बराबर वचना जाल्यार आमी हिपोक्रिट्स. जाल्यार ही कृपा आयज आमकां मागुया. सायबीण माय बराबर आमी आमची यात्रा आतां चलपाक ओत्री दुमकेरीत भाशेन फाल्यां तावन सुरू करता. देवाचें उतर आमकां ताजें आनी जिवें जावपाक, आमच्या खासगी जिविताक, आमच्या गोराब्यांक, आमच्या शाराक, आमच्या राज्याक हें देवाचें उतर खरें जावंक आनी आमचो हागादा आनी हालाका एक बराबर वचूंक आनी हे भाशेन आमी जेजूचे खरे पाटलावदार, खरे शिश्य जावंक आनी न्हयच फकत बेश्टे देवसांव करपी डिवोटीज जावंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36 C20. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. आपल्या मनाखाली होईले आमच्या आणि आपल्या पवित्र सभेच्या आदरात सर्वेश्वर मानून घेऊन. सुर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावुशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 तळमळांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचोती तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव एका ताका सोय. उंचोती तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गुटुया, तुझ्या करसाळी मनोची वोदोळा वोडवी, तुवें आमकां सुरळी सोव्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. देवाचें उतर आयकता आनी तें आपल्या जिवितान पाळटा. तो आपलें घर खोडपार बांदलेल्या शाण्या मनशा सारको. हेंच शाणेपण आमकां दी म्हूण मागुया आनी आमचो भावार्थ थीर गोट बांदून आमच्या जिवितान देवाचें उतर ताजें आनी जिवें करून दाखोवंक आमकां कृपा मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, आनी आमकां काळी पडूंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदांच तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. माडयेचेर आशिर्वाद घालूंक आमी आतां पुरसांव करून भायर माडयेशी वेतले. फाल्यां तावन इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीचे परबेक त्रिदूम सुरू जाता. सांजेर 5:30 वाजता तेर्स आनी त्या उपरांत मिसाची मांडावळ करूंक कॉन्फ्रारिया. तशेंच सकाळीं 7 वाजता सदांचे भाशेन मीस जातलें. घालून घेवया D37 पेज नंबर 219.